Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्वामी मोसो कोई आणि कांयच म्हाका उणेना. Praise the Lord. Yes. कांय म्हाका उणेना. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमी आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिनवासुया. ओब्रासीन तालाबा कोरोबोन तालाबा कोरोबो लिबाराबा कान तालाबा कोरो जेन तेलेकिया रिशाबात्र लाम देलेबेत रोबोन दाराबा जिमारा कान तालाबा कोरो जे केरिया लाला ओब्राशीन तालाबा कोरोबोन त्रोबो सिमारा कान तालाबा कोरो जेन तेलेकिया रारा ओब्रासीन तालाबा कोरोबोन त्रलान दे. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां परतून एकठांय केल्यान ताची उतरां आयकोंक, ताचो शब्द आमच्या कामनार पडोंक, ताची वाखाणणी करूंक, ताची स्तुती गावंक, हर एका दिसा आमचे जिवीत ताका एक जिवी कशी बली आमी भेटोवंक देवान आमकां परतून एकठांय केल्यान. त्या देवान आमकां एक व्हडली जागा सर्गा राज्यान दवरल्या, एक व्हडली स्वाद जेजू क्रिस्तान आमचे पासत तयार केल्या. तो देव आमचो मोग करता. तो देव आमचो मोग करता. देखून लुकाचो 6 अध्याय आणि 22वी आणि 23वी ओळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 6 वर्स 20 to verse 23. मनशाच्या पुताक लागोन तुमचो द्वेष करतीत, तुमकां भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आणि वायट म्हणून तुमच्या नावाचो निर्वास करतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां सर्गार मेळटली. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, मनशाच्या पुताक लागोन जर तुमचो कोण द्वेष करतीत, तुमकां भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत, तुमच्या नांवार निर्वास करतीत, तुमच्या नांवाक खराब करतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कित्याक त्या दिसा खुशाल जायात, कित्याक सर्गार व्हडली मजुरी देवान आमकां दवरल्या.
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून तुजी उतरां आमकां सासणीक वाटेन व्हरतात. तुजी उतरां आमकां जैतिवन करतात. तुजी उतरां आमकां तुज्या फुड्यान व्हरून बसयतात. आमेन. Sentra maso lava bandreze shake la mantra sabaraba rabase shivandrose tabatamandandandre. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून सोरीस पडटा. आयचे देवाची उतर पळयात आनी खिरीच भाशेन हें उतर तुमकां कितें तरी शिकयतलें. आमेन. हर एक जें देवाच्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर आमकां कितें तरी शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक म्हणटा जुवांवाचें शुभ वर्तमान ज्या वेळार आमी फर्स्ट चॅप्टर ज्या वेळार वाचता त्या वेळार थंय अशा भाशेन मेवता कितें तर John chapter 1 verse 9 एक मनशा उजवाड आयतलो
तो नीच उजवाड शब्द जावन आसलो. आमेन. एक मनशाक उजवाड आयतलो तो नीच उजवाड शब्द जावन आसलो. तो संवसारान येतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हय अशा भाशेन डिक्लेअर जाता कितें तर शब्द ह्यो देव जावन आसलो. देवाचें उतर हे देव जावन आसा. आमेन. आयज जें हांव आसता ते पासून देव जावन आसा. आज तुमी आयकतात ती पासून देवाची उतरां जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार तुमी आयकतात त्या वेळार तुमी देवाक आयकतात. देवाक आयकतात. देवाक आयकतात. सगळें नश्ट जायत, खोटे संदेश नश्ट जायत, सो मिराकल्स खोटी नश्ट जायत, सगळें नश्ट जायत, पूण एक नश्ट जावचें ना. देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. एक नश्ट जायना ना बाबा केन्नाच. देवाचें उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 18 म्हणटा, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोंक जाय तितले घडल्या बगर समृद्धी वयले एक अक्षर वा तिकली लेखून ना जावची ना. आमेन. एक तिकली. Praise the Lord. Hallelujah. एक तिकली. Praise the Lord. आता एक तिकली. सो देवाची उतरां ही पवित्र, जिवी आनी गुणी जावन आसा. आमेन. प्रकाशनाचें पुस्तक म्हणटा त्या जिविताच्या झाडाच्या पानांक गुण आसलो खंय. हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा, तेची उतरां दोनूय वाटायली पाजायलेल्या तलवारी भाशेन. हालेलुया. हालेलुया. सो पळयात तेची उतरां कितकी म्हत्वाची आनी ती. प्रेज द लॉर्ड. आजचे देवाचे उतर घेयात. लूक चॅप्टर 15 वर्स 8 आमी वाचया. लुकाचो 15वो अवेसूर 8वी वयतान वाचया. कोण एक ओस्तोरी धा द्राम आशिल्ली, तातूंतले एक सांडात जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून ते मेळसर मेहनतीन सोदी नासतना रावत. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते मेळल्या उपरांत इश्टिणींक आनी शेजारणींक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलेलो द्राक म्हाका मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. आतां हय द्राक म्हटल्यार 50 पैसे. आमेन. सो पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगता, कोण एका वस्तूरेक 50 पैसे आशिल्ले आनी तातूंतलो एक पैसे सांडत जाल्यार दिवो घेवन ती सोदूची ना, सोदतली म्हणटा. आनी ज्या वेळार तेका एक, तेच्या लागीं कितल्या 49 आसात, पूण एक सांडलो जाल्यार ती एकाक सोदतली, सान मारून तेका सोदतली. आनी एक मेळ्ळ्या उपरांत ती सगळ्या इश्टिणींक आनी शेजारणींक आपण म्हणटली, म्हाका सांडलेले ते मेळात म्हूण परबी दियात. आमेन. 10वी लायन पळयत कितें म्हणटा, तेच परी एक पातकी मन बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोष भोगतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. आमेन. एक पातकी मन बदलीत जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. इतलें गरजेचें आसा कितें बाबा. एक पातकी मन बदलता इतकें गरजेचें आहा कितें. प्रेज द लॉर्ड.
आसा एक पातकी तो तेणी मदून बदलल्यार कितें जाता आनी इतली कित्याक खोशी जावंक जाय आमी एक पातकी जर मन बदलता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा तुमच्या घरान फॅमिली आसा आनी तुमच्या घरान फॅमिली आसा आनी तुमी एका फॅमिलीन रावतात आनी एका फॅमिलीन रावतना तुमी एक बरे इश्ट आसात, एक बरे भाव कशे आसात, एक बरे फॅमिली कशी जियेतात आनी ह्या फॅमिलीन जियेतना तुमकां सत खबर आसा, तुमचो सत जेजू क्रिस्त आसा आनी ते सत तुका खबर आसा आनी तरी आसतना जर तुज्या फॅमिलीक जर तूं सांगोंक भियाताय ते सत जेजू क्रिस्त म्हणून तर प्रॉब्लेम ह्या भाशेन जाता. ज्या वेळार आमी ह्या संवसारांसून वयतल्या त्या वेळार खेरीज भाशेन जी तुजी फॅमिली आसा ती तुका केन्नाच दिश्टी पडची ना. आमेन. केन्नाच दिश्टी पडची ना. आयज घडी ती तुजी आवय आसो, आयज घडी ती तुजो बापूय आसो, आयज घडी ते तुजो भुरगीं आसो, आयज घडी ती तुजो भाव आसो, आयज घडी तुजी भयण आसो, जर तूं तांकां सत सांगनाय ना तर ती केन्नाच तूं आसाय त्या जागेचेर पावची ना. आमेन. केन्नाच ना पावची. कितें इतलें म्हत्वाचें आसा एक पातकी ज्या वेळार मनीस मन बदलता त्या वेळार सर्गा राज्यार संतोश जाता. येस, कित्याक ज्या वेळार एक पातकी मन बदलता त्या वेळार सर्गा राज्यार संतोश जाता. कित्याक तो सर्गा राज्याचो जाता. तो सर्गा राज्याचो जाता. पळय बाबा पवित्र पुस्तक अशे भाशेन सांगता देवान केन्नाच हेमखोंड हे आमच्या पासत करूंक नासलें. जुदाचें पुस्तक सांगता हेमखोंड हे देवदूतान पासून केलेले, तेच्यो आज्ञा मानूंक ना तेंचे पासत केले आनी तांकां झट्टेच्या दिसा दवरलेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. झट्टेच्या दिसा दवरलेले. झट्टेचे दिसा. झट्टेचे दीस. झट्टेचे दीस. इतलो सर्ग खुशाल जाता कित्याक एक मनीस हेमखोंडाच्या वाटेवरसून सरकाराच्या येता. हेमखोंडाच्या वाटेवरसून सरकाराच्या येता. पूण आयज सगळ्यांका व्हॅल्यू आसा. पैशाक व्हॅल्यू आसा, जागेक व्हॅल्यू आसा, संबंधांक व्हॅल्यू आसा, रिलेशनाक व्हॅल्यू आसा, तुमच्या कामाक व्हॅल्यू आसा, तुमच्या बिझनेसाक व्हॅल्यू आसा, पूण एका पातक्या मनशाक व्हॅल्यू ना. आज आमकां जी व्हॅल्यू पातकी मनीस जर मन बदलीत जाल्यार जो संतोष सर्गा राज्यार जाता ती व्हॅल्यू एक व्हडली जागा पासून विकती घेतल्यार, व्हडलो तुमकां प्रॉफीट पासून मेळल्यार तेची खुशालकाय तुमकां मेळची ना. आमेन. एक आत्मो जर मन बदलता जाल्यार स्वर्गीच्या राज्याचो तो अधिकारी जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. निकोदेम नांवाचो शास्त्री येयलो आनी तो जेजूक विचारूंक लागलो, जेजू हांवें वा म्हाका साशणीक जिवीत मेळोंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय? प्रेज द लॉर्ड. जेजून म्हटलें तुवें नव्यान जल्माक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो तो निकोदेम नांवाचो शास्त्री सांगता देखून जाल्यार हांवें म्हाज्या मम्मीच्या कुशीन परत वचोंक जाय कितें? प्रेज द लॉर्ड. ती जेजू क्रिस्त म्हणटा आत्म्यान आनी उदकान जल्मल्या बगर कोणूच सर्गाच्या राज्यात भितर सरचे ना. आमेन. घडये आमी उदकान जल्मल्या आसता, घडये आमचो बॅप्टिजम जालो आसतलो, पूण दुसरो बॅप्टिजम चड म्हत्वाचो आसा तो म्हटल्यार उज्यान. आमेन. हे दोनूय बॅप्टिजान बगर तूं सर्गाच्या राज्यात भितर सरोंक शकनाय. प्रेज द लॉर्ड. जुवान अशें बाकीत केल्लें हांव तुमकां उदकान स्नान दितलो तें खरें, पूण म्हजे फाटल्यान एकलो आसा तो तुमकां उज्यान स्नान दितलो. आमेन. उज्यान स्नान दितलो. उज्यान
स्नान म्हटल्यार कितें, उज्यान न्हावप म्हटल्यार कितें, उज्यान न्हावप म्हटल्यार खेरीज भाशेन आत्म्याची बदलावणी, आत्म शुद्ध करूं. आनी खेरीज भाशेन ज्या वेळार आमी आत्म्यान जल्मलाव ना, आत्म्यान आमचें बॅप्टिजम जायना ना, त्या ताकायत आमी सर्गा राज्याची अधिकारी जायना ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक इतकें म्हत्वाचें आसा. एक आत्मो जर आपलें मन बदलना ना जाल्यार तो सासणाच्या सासणाक एमखोणान वयता. सासणाच्या सासणाक एमखोण म्हटल्यार सासणाच्या सासणाक जंय केन्ना मरना ना. जेजू म्हणटा थंय केन्ना किडो मरना ना. कंटिन्यू एमखोण, कंटिन्यू एमखोण, कंटिन्यू उजो, कंटिन्यू उजो. राबा बाबा साखाताने मे खेत महांत राबा देखीत लमा ले बे 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 शाखात राबा देने खे राबा. ओ राबा बाबा बाबा कंटिन्यू उजो, कंटिन्यू उजो. हालेलुया, हालेलुया. कंटिन्यू उजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण एक जर मनीस पातकाच्या वाटेवर वचून आपलें मन बदलता आनी आत्म्यान न्हाता वा आत्म्यान बॅप्टिजम घेता, पवित्र आत्म्यान भरून उज्यान बॅप्टिजम घेता, तो सासणाच्या जिविताक वाट टाकता. सासणाचें जिवीत. थंय केन्ना मरण ना, थंय केन्ना दूख ना, थंय केन्ना कश्ट ना. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त सासणाच्या सासणा तो तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जेजस, थँक यू जेजस. जुवावाचो 3रो अवेसोर आनी 17वी गोळ सांगता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो कित्याक ह्या संवसाराचो नाश ना जावचे. नाश, नाश म्हटल्यार कितें? हेल, एमखोण, नरक. नाश ना जावच्या पूण तांकां सासणीक जिविताक व्हरच्या. सो देवाचो पूत ह्या संवसारान येयलो सासणीक जिवीत जियोच्या. पूण मनीस सासणीक जिवीत सोडून एमखाणाचें जिवीत जियोंक लागला. तांकां जाणा खंयचो नरक तो, खंयचो सरक तो. पूण सर्गाक आरती वळखनात पूण नरकाचो आदार तो घेवन चलता. आज सोरोक म्हणटा, सोरोक म्हणटा कोणें पयला, पूण आयज नरका सांगाताक ती आपली इश्टागत बांदून आसा. आनी तेकाच लागून ज्या वेळार एक पातकी मन बदलता जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्गा राज्यार व्हडलें फेस्त जाता. व्हडलें फेस्त, व्हडलें फेस्त. एक आत्मो इतको म्हत्वाचो. हय, जर तो आत्मो देवदूताच्या सामकार, तो आत्मो सगळ्या 7 भक्ताच्या सामकार, तो आत्मो देवाच्या सामकार इम्पॉर्टंट आसा, तर तो आत्मो संवसारानूय तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. तितलोच इम्पॉर्टंट आसा, तितलोच. सो आत्मे जिखणारी जायार. ज्या वेळार जेजू शिसांक आपयतालो आनी शिसांक आपयतालो त्या वेळार ते शीस नुस्त्याक मारताले. आनी नुस्त्याक मारतना जेजून तांकां म्हटलें म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां आत्मे मारणारे, आत्मे धरणारे तुमकां शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. आत्मे धरणारे, आत्मे धरणारे कितें जावन आसा हे आत्मे? आत्मे सोल, सोल जिखणारे. प्रेज द लॉर्ड. बाबा पळयात खूब इम्पॉर्टंट आसा आत्मे जिखणे आनी तें काम जावन आसा तुजें आनी म्हजें आत्मे जिखोवचें.
कशें आत्मे जिंकतले तुज्या प्रेयरावर, तुज्या मागण्यावर, तुज्या सॅक्रिफायस वरवीं, तुज्या कश्टा वरवीं, तुज्या देवा हांगा स्पेंड केलेल्या टायमा वरवीं आत्मे जिखूंक जाता. या बाबा बाबा रेंद्र मासोरे बे या रे या बाबा बाबा रेंद्र जे या बाबा या बाबा 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 रे बे 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 रे यो शाला बला 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 बला. ओ धन्य 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 मेरे खुदा, मेरे मसीह धन्य. ओ ब्रासिंदा लाबा कोरो से केरिया लाबा. ओ हालेलुया रासंदे ले 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 ले. ओ ब्रासिंदा लाबा कोरो वंदनांदे. आमचे तुम्ही हात वर परतून तेच गीत गायन आम्ही आमच्या देवाक. थँक्यू जीसस. या दिसा पासून तूं काल आयज आनी सदांकाळ सेम आसा. तूं आमच्या जिवितान काम करताय, तूं आमच्या आत्म्यान काम करताय. तुजें जिवीत आमचे भितर आसा. आमी स्वतंत्र आसा. आमकां कसलेंच शीकपण ग्रासूंक शकना. आमकां खंयचेच वायट शक्ती स्पर्श करूंक शकना, कित्याक तुवें आमची कूड विकती घेतलाय. थँक्यू. तुज्या बलिदाना पासून, तुज्या बलिदानाक लागून हांव सुटका पावला. तुज्या बलिदानाक लागून हांव सुटका पावला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.